एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत थाने म्हाका मंदिराच्या दाराशे परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरा पोंदा थावन उदक भायर सरताले आनी उदेंती वाटेन व्हाळताले, कित्याक मंदिर उदेंतीक फुडो करून आसलें. हें उदक मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन व्हाळतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवोट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दारवोट्याशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातांत एक मापासूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयांच्या खुब्यांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या दंपरांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले, पूण आतां थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली, कित्याक उदक सडल्लें. तें गुंड आसून तांतल्यान उपेवन वेचें पडटलें. उतरून वचूंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मू? उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हणलें, हें उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन व्हाळून आराबाक देंवता आनी ते दर्यांत, मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतास मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय व्हाळटा थंय सगळे प्राणी तांतू भोंवतात ते सगळे जियेवंक शकतले आनी जायती मासली आसतली, कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें व्हाळटा थंय सगळे जियेवंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळ्या जिनसाचे फळ दिवपी रूख वाडटले. तांची पानां बावची नात आनी ते केदींच फळावीन जावचे नात. हर एक म्हयन्यांत ते नवीं फळां दितले, कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतावन येता. तांची फळां खानाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे मोदें आसा, जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देखून भुंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेंत पडतेत जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेनेत जाल्यारी आनी ताचे उसांबाळायेन दोंगर तरतरतेत जाल्यारी, आमी भियोवची नाव. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोठें. श्लोक. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे मोदें आसा, जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देव शहरांत आसा ते हालचे ना, दीस उदेतना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रां थरथरतात, राजवटां धांदळटात, ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. श्लोक. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे मोदें आसा, जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. ह्या सर्वेस्पराची कृत्यां पळया. पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता. पृथ्वेर शेकान शेक तो झुजा सोंपयता, दोन तो मोडटा, भाल्यांचे कुडके करता, डाल उज्यांत घालून लासता. श्लोक. दळबरांचो सर्वेस्पर आमचे मोदें आसा, जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ जुदेवांची एक परब आसली.
आनी जेजो जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बोकऱ्यांच्या दारवोट्या लागीं एक थळें आसा, ताका हेब्रेव भाशेंत बेत्सायदा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. कुरडे, थोंटे, आरेगार अशे म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा सावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालायल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो मुजाकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, घे तुजें हांतोळण आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतोळण घेवन चलताच रावलो. तो दीस साबाताचो. देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले, आज साबत, तुजें हांतोळण व्हांवोवन व्हरूंक तुका आडवारला. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें हांतोळण घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवांनी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस, तुजें हांतोळण घे आनी चल म्हणून तुका सांगलो. पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें, कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड केट जाल्ल्यान जेजो दोळ्यां भायर सरलो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवाळांत मेल्लो. जेजून ताका म्हणलें, आळे, आतां तूं बरो जालाय, आनीक फाताक करिनाका, नांतर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडात. तो मनीस जुदेवासाशी वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो. जेजू असले सर्व साबाताच्या दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचे उतर हे, वाकान्नी तुका क्रिस्ता.